मुख्यमंत्री आपल्याच मतदारांक वाटोवपाक शकना जाल्यार गोंयचे जनतेक कसो वाटयतलो अशें म्हूण पुती गांवकारान भाजप सरकाराक आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो। म्हारगाय जावपा खातीर सरकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। पुती गांवकारान बेरोजगारां खातीर भाजप सरकाराचेर आरोप केल्या। 80% खासगी कामां गोंयकाराक म्हणटा, पूण सगळे भायले लोक काम करतात। गोंया भायले लोक कमी पयशांनी सुद्धा काम करपाक तयार आसात। 2000 ते 2022 मेरेन 96 नागरिकांनी बेरोजगारीक लागून आत्महत्या केली। हाका भाजप सरकार जापसालदार असो आरोप पुती गांवकार भाजपा सरकाराचेर केला। जाल्यार कायद्याक बदल करपाची मागणी आनी तांच्या प्रस्नाचो सुटावो करपाची मागणी भाजप सरकारा कडेन पुती गांवकारान केल्या। 20, 22, 21 आणि 22 जाल्यार गोंयांत 96 सुसायड जाल्ली आसा। आनी तातूंतली पयर तर ऑफिशियली सुसायड जाल्या रमेश नायकाची, की ताणें बरोवन दवरला की मायनींग सुरू जायना, ताका लागून आपूण सर्वायव जावंक शकना आनी ताका लागून आपूण आत्महत्या केली। आनी हाका सरकार जावं आनी ते सुद्दां चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सींत। जर चीफ मिनिस्टर गोंयचो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जो आपलो वोटर्स आसा तेका जर प्रोटेक्ट करूं ना जाल्यार गोवा कितें प्रोटेक्ट करतलो? हो एक विशय लोकांनी विचार करपाची गरज आसा। तो इमिडिएटली सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, मिनिमम वेज रिवायज करपाक जाय, जे कायदे आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय। आनी एक विशय आसा,